म्हटल्यार आमचे लक्ष्मीनारायण देवस्थान हे एक जागृत देवस्थान आणि हे आमचे सड्याचेर म्हाका दिसता सगळ्यांक फर्स्ट देवस्थान आणि ओल्डस्ट देवस्थान. हेज्या देवा बाबतींत सगळ्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांची खूब भावना आसा आणि ह्या देवस्थानान फक्त आमचे मुरगांवचे लोक न्हू, आख्ख्या मुरगांव तालुक्याचे आख्खे गोंयचे लोक हांगा दर्शनाक लागून येतात आणि म्हाका दिसता ह्या देवाच्या फाटल्यान खूब हिस्ट्री आसा जी आमी पळयला आणि हांगा सगळ्यांची भावना जी आसा आमची लोकांची मुरगांवची ही खूब लागसून आसा. आयज खंय तरी म्हाका एक समाधान मेळटा कित्याक जेन्ना हांव आमदार जाल्या उपरांत जेन्ना हांव देवस्थानाच्या कमिटीक मेळ्ळो तेन्ना तेंचे थोडेशे विशय आसलेले हे देवस्थानाच्या बाबतींत. सो तेज्या लागून जे स्थानाचेर आयज आमी उबे आसा तुमी पळयता हांगा कितलेशे प्रोग्राम जाता, लोकांक अशे उबे रावता, आतां सुद्दां आमी वतान उबे आसा. सो हेज्या लागून एक तांकां एक शेड जाय आसली एक घालून दिवपाक लागून प्लस हांगा पेवर्स घालपाचे. सो हे सगळे कंप्लीट काम जे आसा आमी अंडर गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर घेतलेले आसा आणि गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर हे काम सगळे जावपाचें आसा आणि त्याच प्रमाणे आमचे फूल देवस्थानाचे जे मंदिर आसा जे फूल पेंटिंगूय करपाक लायलेले आसा आमी. कन्स्ट्रक्शन ऑफ शेड मागीर एंट्रन्स आर्क जे भितर सरता थंयसर एक एंट्रन्साचेर एक आर्क करपाक लायलेले आसा आणि फूल देवस्थान जे आसा ते इल्युमिनेशन करपाक म्हणजे फूल लायटनींग घालून एक बरो ताका लूक दिवपाक लागून प्लस आमचे जे काम पेंडींग आसा स्टेजीचे बीन जे इनकम्प्लीट आसलेले ते सगळे हातीन घेवपाचे हेज्या भितर एस्टिमेटाच्या भितर सगळो घेतलेलो आसा. तेज्या लागून हांव गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो जो चेअरमॅन आसा केदार नायक ताका हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेणें प्रपोजल आमचो बेगीनच्या बेगीन हो क्लियर केलेलो आसा. त्याच प्रमाणे जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा खंय रे तो आमचो GAG डिझायनर म्हणून तो कन्सल्टंट आसा आणि कॉन्ट्रॅक्टर आमचो सुरेश कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर खंय रे सुरेश आसा आमचो. हो भुरगो आतां चिखले रावता दाबोली रावता बट तेणेन आपली भुरगेपणान आनी आपली अर्दी लायफ ही सड्याचेरूच तेणेन रावतालो सड्या वरसूनच तो वयर सरलेलो आसा. सो हो कॉन्ट्रॅक्ट ताकाच मेळ्ळो आसा आमच्या सुरेश कन्स्ट्रक्शनान आणि हो तो आमच्या बरोबर आसा. ताका आणि आमचो त्याच प्रमाणे गोवा टुरिजमाचो आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमच्या बरोबर आसा. सो हांव खरेंच तेंच्या गोवा स्टेट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन आनी तेंची आख्खी टीम तांकां धन्यवाद म्हणटा. आणि एक खूब लाँग पेंडींग विशय आसलेलो आमचो देवस्थानाचो. म्हाका दिसता हो विशय बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट करपाचो आमी प्रयत्न करता. आमचो वर्धापन दीन येता आमचो जानेवारीन आसा वर्धापन. सो आमी ट्राय करतले हांवें कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलेलें आसा बेगीन वर्धापन येवच्या पयलीं कित्याक हांगा वर्धापनाक आमी पळयता महाप्रसाद लोकांक आमकां पेंडल घालून रावचो पडटा. सो तेन्ना हे न्यू लूक त्या देवस्थानाक मेळटले अशें हांव म्हाज्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलें. देवालयाच्या वतीन आमी आमचे माननीय MLA श्री संकल्प आमोणकर तशेंच गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि तेंचे सगळे सहकारी तसे येयल्ले आसा आणि आमचो सुरेश वेळगेकर कॉन्ट्रॅक्टर हेंचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आणि आमी हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय आमी जेन्ना शंकर भाई जेन्ना फर्स्ट टायम MLA जाल्लो तेन्ना आमी ताका जस्ट म्हटलेलें अशें आमचो एक प्रोजेक्ट आसा आणि आमी इवन फॉलोअप सुद्दां करून आसलें ताका. पण तेणी ते मनारच घेवन तो प्रोजेक्ट जालो आनी आमकां आपयलो आनी म्हणलें तुमचो असो प्रोजेक्ट हांवें केल्लो आसा. तेन्ना आमी इतले सॅटिस्फाय जाले आनी इतले खूश जाले की हो आमचो लाँग पेंडींग हें आसलो. आनी हो जो मंडप आसा पळय तो जस्ट आमच्या पालखेकच यूज जातलो असो ना. पयलीं आमचे हांगासर लग्नां जातलीं म्हणल्यार आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना ह्या देवळाच्या आमच्या मनशाची जी लग्नां जातलीं आनी आतां आमी अशें विजन करता की परतून तो जो आमचो ट्रेंड आसलो हांगासर लग्नां बी जावपाची. आतां तुमी पळयता आसतलें की एक हॉलाचे 1.5 लाख 2 लाख रुपया रेंट आसता. हांगासर आमी जर खुर्चे घालीत जाल्यार ऑलरेडी 1000 खुर्चे बसता हांगासर. आमी जेन्ना जेवण घालता महाप्रसाद घालता पळय तेन्ना 1000 खुर्चे हांगासर बसता. तशें लोकांनी हे मंडपाचो फायदो घेवपाचो. तसोच आनीक एक बारीकशें आमी तांकां कितें सांगलेलें आसा लास्ट 2 दिसां खातीर आनी 2 दिसां फाटीं आनी तोय आमचो प्रोजेक्ट जातलो अशें आमकां 100% हें आसा खबर आसा जातलोच म्हणून. संकल्प बाबाक एकदां सांगलें की ना तो तेच्या मनान दवरता आनी तो उलयना आपूण हें करतलो तें करतलो. आनी तेणी ऑलमोस्ट हें आमचें आतां चवथें काम आमचें ऑलरेडी जाल्लें आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसना की कामां आसलीं खाली मेंटेनन्सचें काम आसलें. अंडर आयज जे देवळाचें रिनोवेशनाचें काम घेतलां
तेज्या खातीर हांव गोवा टुरिजमाक प्लस ते चेअरमॅनाक केदार नायकाक आनी फूल टिमीक हांव तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदता की इतले फॉलोअप करून सरान फॉलोअप केलें आनी हें काम बेगीचे बेगीन जालें म्हणून आनी इतलीच कंप्लिटूय बेगीचे बेगीन जाल्या पुरो कित्याक की लक्ष्मीनारायण सडा जेन्ना नांव येता तेजें लक्ष्मीनारायण देवळाचें पयलीं नांव येता जें आमी आस्था खूब दवरलेली आसा खुबशे प्रोग्रामाक हांव हांगा येता आनी आमकां ते धाकटेशा हॉलान रावचें पडटा आनी व्हडले प्रोग्राम जातकीर आमकां मागीर आंबेडकरान दुसऱ्या हॉलान शिफ्ट जावचें पडटा भाऊन सांगला ते प्रमाणे हांगा लग्ना बीन सड्याकारांक खातीर कन्सेशन हा भाऊ सो मुद्दाम सांगता कित्याक की आमची खुबशी हांगा गरीब लोक आसता तेंच्या खातीरूय खंय ना खंय एक प्रोविजन दवरपाचें जे हॉल आसा तांकां मातशें डिस्कावंट दिवन बीन आनी सराक मुद्दाम थँक्यू म्हणूंक सोदता कित्याक की खुबशें काम तेंच्या हातीन घेतलेलें आसा बेगीच्या बेगीन तेंचे कडसून इतले बळ दिवपाचें की बरें काम आनी फुडें करपाचें टॉक लेस वर्क मोर हे जे संकल्पाचे आसा तो उलयता कमी आनी काम जास्ती करता ते आज तेणी दाखोवन दिलेले आसा आमच्या अध्यक्षान सांगलें आपूण ताका सांजे एक मनार घातलेले की अशेंच आमचो इच्छा आसा एक शेड घालपाची ती तेणी आपूण चड न उलयता तेणी काम करून दाखयलें ह्या बद्दल तेचें अभिनंदन आनी कमिटीचें तशेंच अभिनंदन की आज वयर जास्तीत जास्त सुदारणा जाता शेड घालून येता फाल्यां पावसांचो आमकां नाटकां बघपाक किंवा कसले प्रोग्राम करपाक भीती ना की हयसर आतां बिंदास प्रोग्राम जातले कारण शेड आसल्या कारणान आमकां पावसाची एक भीती लागपाची आनी वताची भीती लागपाची ना ताका लागून ही शेड बेगीन जावचें आमच्या उत्सवा पयलीं आमचो 20, 21, 22 तारखेक उत्सव आसा तेच्या पयलीं हे जावपाचें कंप्लीट आनी सगळ्यांक त्या बद्दल धन्यवाद जास्त करून संकल्प आमकां करात